नमस्कार. प्रुडंट मीडियाच्या हॅलो करियर या कार्यक्रमात तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत. या कार्यावळीन आम्ही विविध क्षेत्रातले तज्ञ मनशांक आपयतात आणि त्यांच्या कडल्यान त्यांच्या क्षेत्राविषयी जाणून घेतात. आज आमच्या मध्ये आसात यज्ञेश संजगिरी, आग्नेल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनियरिंग जे आसगांवां आसात तातूंत ते प्राध्यापक आसात. तुम्ही प्राध्यापक आसात आणि इलेक्ट्रॉनिक अँड कम्युनिकेशन हो विषय तुम्ही शिकयतात. सर, आम्ही ल्हानपणान जेन्ना स्कुलान वतात पळय तेन्ना तुम्ही गेला आसतले, आमी गेला आसतले, आमकां प्रत्येक जाणां सांगता की बाबा बरो शिक कारण तुका दोतोर नाल्यार इंजिनियर जावपाक जाय. आणि आमी सगळे काय दोतोर काय इंजिनियर जायना. आणि म्हाका अशें दिसता की इंजिनियर सुद्धा जे जावपाक सोदतात पळय तांकां सुद्धा इंजिनियरिंगातले हे जे वेगवेगळे फील्ड आसात तांच्या विशीं चडशे अवेअरनेस आसा अशें म्हाका दिसना. तेन्ना तुमचे जे इलेक्ट्रॉनिक फील्ड आसा पळय ते फील्ड म्हणजे नक्की कितें, म्हणजे कितें भितर आसता त्या इंजिनियरिंगाच्या कोर्सात? इलेक्ट्रॉनिक्स म्हणजे बेसिकली आता हे सगळे डिव्हायसेस जे दिसता तुमकां, तुमचो कॅमेरा जावं ही स्क्रीन जावं, हे सगळे डिव्हायसेस भितर जी सर्किटरी काम करता, ओके, दॅट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स. ओके ओके. सकाळ फुडें आमी उठल्या बरो पयलो जो अलार्म वाजता, जो आमकां दिसभर आमकां आजकाल सेला शिवाय काय रावंक शकना, ते सगळे इलेक्ट्रॉनिक्स. पूण भितर जेन्ना तूं इलेक्ट्रॉनिक इंजिनियर म्हणटा एक मनीस, सो ही इज अ पर्सन जो ती फूल भितर जे सर्किटरी काम करता तातूंतलो एकान एक कंपोनंट तो कसो काम करता, ती सर्किटरी म्हाका समज एक एप्लिकेशन घडोवन हाडपाक जाय, ते एप्लिकेशन करपाक जी वेगळी वेगळी नॉलेज जाय, जो मनीस ते सगळें एकठांय करता तो इलेक्ट्रॉनिक इंजिनियर. ओके. सर, आमी हे पळयतात की फक्त आमी इलेक्ट्रॉनिक जेन्ना अशें म्हणटात किंवा खंयचे फील्ड घेतात ते फक्त आमी डिग्री कॉलेजी कडेन वतात, पण अशें ना की ताच्या सकयलूय कसले कोर्स आसात. तर अशे डिप्लोमा कितें आसा इलेक्ट्रॉनिक्सान किंवा आनी कसले कोर्सीस कसले आसात? पयलीं हांव एक सांगतलो, जेन्ना चडशे लोक जे आजकाल इंजिनियरिंगाक वता तातूंत आवड म्हणून वचपी कमी आसा. अच्छा. पयलीं कितें जातालें, लोक असले म्हाका ही स्ट्रीम आसा, आवड आसा, एक आवड आसताली. पूण आजकाल ती आवड दिसूंक येना, कित्याक चडशा भुरग्यांक खबरूच ना की बाबा इलेक्ट्रॉनिक इंजिनियर जावन तो कितें करतलो किंवा ताका स्कोप कितें आसा, वेगळ्यो वेगळ्यो एंट्रीज कितें आसा. एक तर आवय बापूय धाडटा म्हणून येता, ना जाल्यार म्हजो फ्रेंड चल्लो हांवूय वतलो म्हणून. नाल्यार खुबशा जाणांचे अशें परसेप्शन आसा की बाबा इलेक्ट्रॉनिक इंजिनियर जालो जाल्यार आपल्याक नोकरी गॅरंटेड मेळटली म्हणून तो इलेक्ट्रॉनिक्स येता. आवड जी आसा ती केन्ना निर्माण जाता, जेन्ना म्हाका त्या गोष्टी बद्दल कितें खबर आसता, सारकें न्ही. सो आतां इलेक्ट्रॉनिक्सान जर वचपाक जाय मनशाक, गोंयान 3 ऑप्शन्स आसा. एक तर डिग्री कॉलेज which is B in electronics, तुम्ही हांगा आग्नेल इन्स्टिट्यूट शिकयता ती? एक्झॅक्टली. सो ती डिग्री कॉलेज, सो बॅचलर ऑफ इंजिनियरिंग गिवन बाय गोवा युनिव्हर्सिटी, किंवा डिप्लोमाक एडमिशन घेवं येता, डिप्लोमा ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियरिंग. ओके. 5 पॉलिटेक्निका आसा गोंयान. खंय आसा ती? एक आसा गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक बिचोले, गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक पॅन्जेम, गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक कुडचडे, फादर आग्नेल पॉलिटेक्निक वेर्णा आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ शिप बिल्डिंग अँड टेक्नॉलॉजी वास्को. सो ही 5 पॉलिटेक्निकांनी इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स आसा. अच्छा. ताका एंट्रीचो 10वेचो स्कोर. सो 10थान जो स्कोर मेळटा भुरग्यांक ताजेर मेरिट लिस्ट लागता आनी तातूंत एडमिशन मेळटा. अच्छा. सो थोडे भुरगे 12वी करून डिग्रीक एडमिशन मेळना म्हणून सुद्धा डिप्लोमा वता. 10वी उपरांतूय तुमकां एडमिशन मेळटा आणि 12वी उपरांतूय डिप्लोमाक एडमिशन मेळटा. अच्छा. आनी जो कोण 12वी करून जर डिप्लोमाक वता ताका थोडे बेसिक सब्जेक्ट लायक मॅथ्स 1 मॅथ्स 2 असे फिजिक्स जे 12वीक कवर्ड आसता, स्पेशली इफ ताणें 12वी सायन्स केल्ली आसत जाल्यार. अच्छा. थोडे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कवर्ड आसता, ते सब्जेक्ट्स परती घेवपाची गरज ना, तुका एक्झाम्पशन मेळटा. ओके. ओके. अँड थर्ड वे ऑफ गेटिंग इन टू इंजिनियरिंग, आय वोंट से इंजिनियरिंग बट अ टेक्निकल फील्ड इज ITI. ITI. सो ITI जे आसा, से फर्मागुडी एक ITI आसा, पणजे आसा, बिचोले, अशे जे ITIs आसा तातूंतय 2 तरेचे कोर्स आसा. म्हणजे जो भुरगो 8वी पासूच जाल्लो आसा फुडें शिकून तांकांय कोर्स आसा, ताका सर्टिफिकेशन स्टेट लेवल मेळटा. पूण ते ताजेरूच रेस्ट्रिक्शन आसता, ताजे फुडें वचूंक मेळना. जर 10वी जावन ITIक वचत जाल्यार नॅशनल सर्टिफिकेशन मेळटा, आनी नॅशनल सर्टिफिकेट कोणा कडेन आसता ITI तो डिप्लोमाक एडमिशन घेवंक शकता. कितव्या वर्सा? पहिल्या वर्सा. पहिल्या वर्साकूच एडमिशन घेतलो, पूण ताका खुबशे सब्जेक्ट शिकचे पडचे ना, कित्याक ITI सर्टिफिकेशन जे आसता तातूंत खुबशे टेक्निकल सब्जेक्ट शिकयल्ले आसता. सो यू एज गुड एज अ डिप्लोमा इंजिनियर, फक्त सर्टिफिकेट जी मेळटा ती ITI. बरोबर. पण चडशे समज हांव फॅक्टरी फ्लोरार वचत खंय वेर्णाचे डीलिंग. तुमकां मध्ये इंटरप्ट करता, हे 10वी उपरांत तुम्ही जो कोर्स म्हणटा तो 10वी उपरांत? 10वी उपरांतूय करूं येता, 8वी उपरांतूय करूं येता. पण 8वी उपरांत जो करता ताका वर्टिकल मोबिलिटी नाच ना, तो सर्टिफिकेटाचेरूच उरलो. आणि 10वी उपरांत करता ताका डिप्लोमाक घेवंक मेळटा. अच्छा. प्लस इंडस्ट्रीन जर तूं 8वी उपरांत ITI कर, 10वी उपरांत ITI कर, इंडस्ट्री कडेन वचत जाल्यार 10वी उपरांत केला ताका प्रिफर करता, कित्याक तो 10th पास जाता न्ही, एक मातसो लेवल येता.
ओके ओके सो आय वूड से फर्स्ट ऑफ ऑल 10th जावपाकूच जाय. ओके 10th जातकच यू इदर गो फॉर ITI or go for डिप्लोमा. ओके आणि ITI अशें आसा इन्स्टिट्यूट की तुका हँड्स ऑन शिकयता बिकॉज एक्सपेक्टेड की बाबा कोण ITI करता तो फाल्यां फ्लोरार काम करतलो, स्वताच्या हातान करतलो. थिअरी नॉलेज चड ना पूण प्रॅक्टिकली ते सगळ्यांत. सो तेच भुरगे जेन्ना डिप्लोमाक येता बाकीच्या भुरग्याकून ते जाता इलेक्ट्रॉनिक्स म्हणून आमचे सोल्डरिंग मेन असता, कंपोनंट सोल्डर करतात PCBचेर, तांचे इतले क्लीन असता की बाकीचे भुरगे तांचे कडल्यान शिकतात. फॅकल्टीकून चड आपल्याच कोलिगां कडल्यान शिकता, कित्याक ते ITIच्या थ्रू तुका सारको तातूंत हे म्हणटा एकदम सारको प्रोफेशनल जाता. सो मागीर जेन्ना डिप्लोमाक येता तो प्रॅक्टिकली इज ऑलरेडी साउंड. ओके ओके लायकवायज आतां डिप्लोमा घेतलो, समज 10वी करून हांव डिप्लोमाक एडमिशन घेतलें. डिप्लोमा जेन्ना सोंपता म्हजो तेन्ना डिप्लोमाचो म्हजो जो स्कोर आसा ताजेर म्हाका आय कॅन क्लेम एडमिशन टू सेकंड इयर डिग्री कोर्सेस. डिग्री कोर्सेस डायरेक्ट सेकंड इयर, तातूंत फर्स्ट इयराक बी ना. सो डिप्लोमाचो स्कोराचेर मेरिट लिस्ट लागता आनी तातूंत डिग्री कोर्स. आतां डिग्रीक कशें आसा 60 इज द कॅपॅसिटी ऑफ ऑल कॉलेजीस. खंयच्याय कॉलेजीन जे इलेक्ट्रॉनिक्स आसा 60 सीट आसा फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स. सो सेकंड इयरान जेन्ना भुरगे वता 20% एडिशन जाता फॉर डिप्लोमा. सो 60चे 20% 12 सीट प्रत्येक कॉलेजीन रिजर्वड आसता फॉर डिप्लोमा, फक्त डिप्लोमा खातीर. अच्छा. सो कोण डिप्लोमा केल्ले भुरगे आसात, आतां आमचे आसा 5 कॉलेजी गोंयान. गोवा इंजिनियरींग कॉलेज, पाद्रे कोसेसांव कॉलेज वेर्णा, आग्नेल इन्स्टिट्यूट आमचे आसागांव, रायेश्वर इन्स्टिट्यूट शिरोडा आनी डॉन बॉस्को कॉलेज ऑफ इंजिनियरींग फातोड्डा. सगळ्या हातूंनी इंजिनियरींग आसा इन इलेक्ट्रॉनिक्स. सो 300 सीट जाले इलेक्ट्रॉनिक्साक फर्स्ट इयराक एडमिशन. त्या भायर ह्या सगळ्या कॉलेजांनी 12 सीट आसा डिप्लोमाक सेकंड इयर. सो 60 सीट डिप्लोमाक रिजर्वड आसा. ओके. सो सगळे जे भुरगे आमचे डिप्लोमा करतात आजकाल गोंयांत तातूंतले 60 भुरग्यांक ह्या इंजिनियरिंगान मेळटा. जर इलेक्ट्रॉनिक तुमकां इंजिनियर जावपाक जाय जाल्यार फक्त तुमी 12वी उपरांतूच इंजिनियरींग कॉलेजीन एडमिशन मेळपाक जाय अशातलो भाग ना. इवन तुम्ही 10वी पास जावन ITI करून सुद्धा बऱ्या मार्कान पास जावन सुद्धा तुम्ही डिप्लोमाक वचू शकता. आणि डिप्लोमा करून इंजिनियरिंग. इनफॅक्ट हांव तें म्हणटलो की जे डिप्लोमा करून येतात पळय, डिप्लोमा अगेन इज मोर ऑफ अ कोर स्ट्रीम. म्हणजे तुका डिप्लोमाक जो शिकता भुरगो तो परतो फ्लोराचेरूच काम करता. सो प्रॅक्टिकल नॉलेज चड आसता. सो डिप्लोमा करून जे भुरगे येतात ते डिग्री भुरग्याकून एक स्टेप फुडें आसता इन प्रॅक्टिकल नॉलेज. म्हणजे याचो अर्थ तुम्ही अशें हांव स्वता डिप्लोमा करून डिग्रीक एडमिशन केला. ME करच्या पयलीं BE करच्या पयलीं डिप्लोमा हांवें स्वता पणजे पॉलिटेक्निकांतल्यान हांवें स्वता डिप्लोमा केला. आनी हांवें 12वी जावन डिप्लोमा केला, कित्याक 12वीच्या स्कोराचेर म्हाका डायरेक्ट डिग्रीक इलेक्ट्रॉनिक्साक एडमिशन मेळनाशिल्लें. म्हाका इलेक्ट्रॉनिक्सूच जाय आशिल्लें. सो हांव डिप्लोमा करून मागीर डिग्री नेला. आनी आमच्या वेळार सीट कमी आशिल्ले, पर आमकां 6 सीट आसताले. सो देव आनी आमचे 3च इंजिनियरींग कॉलेजीस आशिल्ले तेन्ना. सो फक्त 18 सीट आशिल्ले डिप्लोमा. आज 60 सीट मेळटा भुरग्यांक. सो आज तितल्या चड भुरगे हातूर पावंक शकता. आनी त्या भायर कशें आसा, इलेक्ट्रॉनिक्सानूच डिप्लोमा करपाची गरज ना. जो कोण इलेक्ट्रिकलान डिप्लोमा केला किंवा कंप्युटरान डिप्लोमा केला, त्या भायर इन्स्ट्रुमेंटेशन इंजिनियरींगूय डिप्लोमा पणजे पॉलिटेक्निक ऑफर करता. हे सगळ्या भुरग्यांचे कॉमन मेरिट लिस्ट जाता. अच्छा. आनी ते भुरगे कॉमन मेरिट लिस्टाचेर इंजिनियरिंगान एडमिशन जाता. सो म्हाका समज इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमाक सुद्धा एडमिशन मेळना टेन्शन ना. कंप्युटरानूय डिप्लोमा केल्यार इलेक्ट्रॉनिक्स डिग्रीन पावता. इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा केल्यार इलेक्ट्रॉनिक्स डिग्री एडमिशन घेवया. पूण इतलेंच आसा की जेन्ना खंयच्या डिप्लोमान गेलो की भुरग्यांक बऱ्या भशेन शिकून बरो स्कोर काडपाक जाय. कित्याक मेरिट लिस्टान टॉप 16 येवपाक जाय जाल्यार बरो स्कोर जायच. ओके. सर, म्हणजे आता आमी पळयतात की आपल्याक इंजिनियरींग एडमिशन मेळपा खातीर भुरगे 12वी मेरेन, म्हणजे आपल्या आवय बापूय 12वीक ताका सायन्सीक घालतात, 10वी 11वी 12वी मागीर ट्युशनाचे ताका ताण दितात आनी इतलेंय करून तो भुरगो ताका एडमिशन मेळटलेंच इंजिनियरिंगान अशातलो भाग ना. आनी हेच्या उलट जर तर 10वीन ताका जर इन्क्लायन आसा ह्याच्या कोर्सा बद्दल जाल्यार तो 10वीन जर डिप्लोमाक गेलो, बऱ्या तरेन ताणें शिक्षण घेतलें जाल्यार ते इंजिनियरींग ताका सहज एडमिशन मेळूं शकता. सर, ही सगळी महत्वाची गजाल. म्हाका एक सांगा की हे इलेक्ट्रॉनिक इंजिनियरिंगान हो स्कोप जो आसा तो कशा प्रकारचो आसा? ओके. आतां हांगा एक मेन सांगपाचें म्हळ्यार इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियर जो आसता ताका गोंयांत चड स्कोप ना. ओके. जर कोणाक इलेक्ट्रॉनिक्सान येवपाक जाय ताणें मनाची पयली तयारी करूंक जाय की गोंयांत जॉब मेळटलोच अशें ना. कित्याक गोंयांत आमची इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री सामकी कमी आसा. मेजून थोड्यो कंपनीज आसा आनी तातूंत ऑलरेडी चडशे रिक्रुटमेंट जाल्लें आसा. एक्सपान्शन ना आनी तितलो व्हडलो गोंयांत इन्क्लिनेशनूय ना इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री येतली म्हणून. ओके. टॉक्स आसा, गव्हर्मेंट हाडपाचे बी आसा, पूण सध्या तरी अशें व्हडलें कांय जाल्लें ना. सो चडशे भुरगे जे पास आवट जाता
ते गोंया भायरूच आसा. अच्छा. इधर पुण्या, थोडे नोएडा आसा, थोडे हैदराबाद आसा, चेन्नय आसा, बेंगलोर आसा. आनी स्कोप जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना इलेक्ट्रॉनिक इंजिनियर जो आसता तो एक तर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीन पावता. इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीन खूप आसा स्कोप. चिप डिझायन म्हणून आसता, आयसी चिप्स ज्यो आसता सर्किटाचेर, ती एक व्हडली डोमेन जावन आसा इलेक्ट्रॉनिक्सान. तातूंतसून खुबश्यो कंपनीज आहा, बेसिकली युएस बेस्ड कंपनीज ऑर युरोपियन कंपनीज ज्यो इंडियन तांचे काम करतात. त्या भायर आमचे इलेक्ट्रॉनिक इंजिनियर सॉफ्टवेरानूय काम करूंक शकता. आतां फाल्यां सपोज हांव एक मोबायल कंपनी, आमी मोबायल करता, हार्डवेरूय आसा, ताका सॉफ्टवेरूय जाय ते हार्डवेराचेर काम करपाक. कंप्युटर किंवा आयटीन जर कोणें इंजिनियरींग केल्या त्या भुरग्याक फक्त सॉफ्टवेराची नॉलेज आसा. अच्छा. हार्डवेअर एक्झॅक्टली कसो काम करता ते ताका तितली नॉलेज ना. वेल्याज इलेक्ट्रॉनिक इंजिनियरिंगान आमचे सॉफ्टवेअर लँग्वेजीसूय शिकयतात आमी. सी प्लस प्लस, जावा, ह्यो सगळ्यो लँग्वेजीस आजकाल इलेक्ट्रॉनिक इंजिनियरींग कोर्साचोय पार्ट जावन जाल्लो आसा. ओके. सो जेन्ना हांव इंजिनियरींग करता, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियर म्हणून जेन्ना हांव पास आउट जाता तेन्ना म्हजे कडेन सॉफ्टवेअर नॉलेजूय आसा. सो फाल्यां जर हांव कितें एप्लिकेशन डेव्हलप करता मोबायला खातीर, म्हाका हार्डवेअरूय कशें काम करता तें खबर आसा. सो आय विल बी मच बेटर इन डिझायनिंग दॅट एप्लिकेशन. त्या खातीर चडश्यो ज्यो कंपनीज आसा जेन्ना सॉफ्टवेअरा खातीर सुद्दां घेतात भुरग्यांक, इलेक्ट्रॉनिक्स चड जातात कंप्युटराक. आणि म्हाका दिसता त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्सचा स्कोप आसा तो वाडला. तो एकूच क्षेत्रांत ना. म्हणजे एखादो कॉम्प्युटर इंजिनियर आसा तो फक्त त्याच फिल्डान उरता, ताका हार्डवेअर बी त्या फिल्डान वचपाक मेळना. गोव्यान लोकांची अपेक्षा जी पयली आसली, आता हळूहळू कमी जाता, की आपल्या गोव्यानूच आणि आपल्या शहरान किंवा आपल्या आसपासच्या शहरान मेळूंक जाय. म्हाका दिसता जर आमकां विकास करपाक जाय. इनफॅक्ट म्हज्या मतान तरी भुरग्यांनी गोंया भायर वचचें, मागीर फुडाराक जाय जाल्यार परतो यो, पूण एक 2-3 वर्सां तरी गोंया भायर काडची. एक म्हणजे जग कशें कितें तें कळटलें, वेगळी वेगळी इंडस्ट्री कळटली. म्हाका हांगा इलेक्ट्रॉनिक्स जे शिकला तितलेंच खबर आसा. जेन्ना हांव भायर वतलो, इंडस्ट्री पळयतलो, आनी कितें आवडीचें दिसत, बरोबर, आय कॅन टेक इट फॉरवर्ड. कळ्ळें न्ही. सो म्हज्या मतान तरी प्रत्येक मनशान इलेक्ट्रॉनिक्स जावं कसलो इंजिनियर जावं 1-2 वर्सां भायर काडची. इंडिपेंडंटूय जाता, फॅमिली कडल्यान पयस उरलो, सगळें स्वताचेरूच आयले. सो मनीस इंडिपेंडंटूय जाता आनी 4 वेगळे सगळे टेक्नॉलॉजीज खूप कितें दिसता, इंट्रस्ट जागृत जावंक शकता. ओके. सर, तुम्ही जे कॉलेजची नावां घेतली, म्हणजे ITI किंवा डिप्लोमा आणि डिग्री, हे सगळे गोंयचे कॉलेजीस जे आमकां खबर आसत. गोंया भायर अशें खंयचे बरे इन्स्टिट्यूशन आसा जे भुरगे ऍडमिशन घेवंक शकता? गोंया भायर सांगच्या पयलीं हांव 2 कॉलेजीस आसा गोंयानूच, ही आतां सांगली ती सगळी गोवा युनिव्हर्सिटी. आमची गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजीस आसा ती अफिलिएटेड टू गोवा युनिव्हर्सिटी. पॉलिटेक्निक्स आहा ते अंडर डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन परवरी. पूण 2 अशी कॉलेजीस आसा जी गोवा युनिव्हर्सिटीच्या अंडर येना. एक बिर्ला इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी जुवारीनगर आणि एक NIT नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी. सध्या फर्मागुडी ऑक्युपायड आसा, तांचे ते लँड इश्यूज आसा, सध्या फर्मागुडी. आता बिट्स बिर्ला इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी एडमिशन जाय जाल्यार तांचे एक एंट्रन्स आसता. ओके. आफ्टर 12th ती एंट्रन्स आसता आनी ते नॅशनल लेवलाचेर सिलेक्ट करतात. ते गोंयच्या स्टुडंटांक अशें रिझर्वेशन बी म्हणून कांय ना. सो जे नॅशनल मेरिट लिस्टान तांचे भुरगे येता एंट्रन्स आन्सर करून, ताज्या प्रमाणे तांचें एडमिशन जाता. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी आसा तातूंत 50% सीट्स गोंयकारांक रिजर्व. तांचे 3 स्ट्रिमी आसा, टोटल 90 भुरगे, तातूंतले 45 सीट्स फक्त गोंयकारांक. तांची एंट्रन्स आसताच, AI म्हणून तांची एक एंट्रन्स आसताच, आनी ते AI स्कोराचेर तांचे मेरिट लिस्ट लागता. पूण एडमिशन जाता आसतना 45 सीट्स एक्सक्लुझिव्हली फक्त गोंयकारांक, उरिल्ले 45 नॅशनल रँकाचेर वता. सो आमच्या भुरग्यांक 45, जितले भुरगे 12वी जाता तातूंतले 45 भुरग्यांक NITन सुद्दां वचपाचो स्कोप आसा. आनी NITचो दर्जो खूब वयर आसा. इलेक्ट्रॉनिक्सान तातूंत 15 सीट आसा गोंयकारांक, पूण NITचो स्टॅचर इट्स अ नॅशनल लेवल इन्स्टिट्यूट, आनी तांचें कशें आसता, फंडूय चड आसता.